कंप्लेन जी आसा SP दिल्ली आसा. सो आयज आमची परिस्थिती अशी आसा. आतांच प्रशांत बाबून सांगलें तशें की महाराष्ट्रा फाटल्यान गोंयांक खंय तरी म्हाका दिसता एक एग्जाम्पल सेट जातलें की ऑर्कीड फार्मर्सान खंय तरी आत्महत्या केली अशी परिस्थिती आमची सगळे फार्मरांचेर आयिल्ली आसा. सो हातूंतल्यान वे आवट काडपा खातीर आमी कालच रातचे आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांकां आमी अप्रोच जालो आनी मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण हाजेर कितें तरी तोडगो काडटलो. आमकां आशा आसा की मिनिस्टर हातूंतल्यान कितें तरी सोल्युशन काडून हे इतल्या जाणांचे जीव साल्वार करतले अशें दिसता. कारण RBL ह्यो भायल्यो ज्यो बँक जे येतात RBL बँक म्हणून जी गोंयान भितर आयली आनी आमकां सांगलें की आमचे महाराष्ट्रा भितर एग्रीकल्चर फिल्डाक आमचें मोठें योगदान आसा. सो आमी गोंयाक तें करपा सोदतात. सो आमी त्या बँकेक जेन्ना अप्रोच जाले तेणी आमकां सांगलें की आमी अशें करता तशें एक सादारण एक ह्या एग्रीकल्चर प्रोजेक्टा खातीर 1,86,000 जस्ट प्रोसेसींग फी म्हणून आमचे कडच्यान घेतली त्या टायमाचेर. एक प्रोसेसींग फियाचेरच आमकां लुटलो. सादारण 13.5 ते 14% जो इंट्रस्ट आसा तो इंट्रस्ट आमकां ह्या बँकेन लायलो आनी आमचो जो 60 लाख रुपये जो लोन सँक्शन जालो तो 60 लाख रुपये कॉन्ट्रॅक्टराक एका बरोबर दिलो. प्रत्येक फार्मराक 60 लाख म्हणजे सादारणचे 7-8 कोटी रुपया हे बँकेन एक बरोबर डिस्बर्समेंट केले. एका सगळ्या शेतकाराक व्हडली व्हडली आश्वासन दिली. एवरीबडी इज इनवॉल्ड इन दीस. सो आमी एक प्लेंट दिला त्या अंडर तांकां 420 कलमा सकल हांकां ताबडतोब बूक करचें आनी तांकां हांगा इन्क्वायरी स्टार्ट करची. पुढच्या स्टेज मागचा शाळा नाजाल्यार फाल्यां दुसरो कोणी येवन हांगा गोंयच्या शेतकाराक